नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकर। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कांसावणे थिये वाठारात कारचो धपको बशिल्ल्यान फुटली मुखेल पायपलायन। अपघातात एकल्याक जाली दुखापत। हजारांनी लिटर उदकाची जाली नाशाडी। दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जाल्ले वेचणुकेत सुभाष किनळकार अध्यक्ष म्हणून आयले वेचून 2 गटांमदी जाल्ली ही वेचणूक। एआय ह्या काळात तरणाट्यांनी फक्त सरकारी नोकऱ्यांचेर रावचे न्ही आदारून तरणाट्यांनी सतत मेळोवची नवी कुशळटाय सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। वीज बिलांक लागून तापला राज्यातले राजकारण। वीज मंत्री सुधीर ढवळीकाराक काळे झेंडे दाखोवन केले खोर निषेध। वाडिल्ली वीज बिलां बेगोबेग करात रद्द। आप पदाधिकाऱ्यांची केली सरकारा आड घोषणा। गोंयांत 2 वेगवेगळ्या सुवातेर घडले भिरांकूळ अपघात। दारबदळे 2 दशकींमदी जाल्ल्या अपघातात विजय चव्हाणाक आयले मरण जाल्यार सावतावाडो बागावात जाल्ल्या अपघातात पुलीस कॉन्स्टेबलाक आयले मरण। आणि सांगेमारातल्या कुमारी भाटी वाठारातल्या एका घराचेर कोसळ्ळे व्हडले पणसाचे झाड। 1.5 लाख रुपयांचे जाले नुकसान। सुदैवान टळी जिवीतहानी। आता खबरो विस्तारान। कांसावड्डे थिये वाठारात एका कारचो धपको बसून ह्या वाठारातली मुखेल पायपलायन फुटली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा मध्यान हो अपघात जालो। ह्या अपघातात एकल्याक किरकोळ दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। कारचो धपको बसून मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली। पळयात। सडनली पायप फुटले एकला तुका सो हाय प्रेशर तो तेन्ना ते गाडी पावली तेन्ना ते यूज केलें उदक सगळें ब्लॉक जालें ऑलमोस्ट 3 अंक ओके तुम्ही मागीर धांवून येयले हांगा हय लायट ओके मागीर फायर ब्रिगेडीक कळयलें आनी आमी पुलीस स्टेशनार फोन मारता तेन्ना फायर बी फोन मारता हाय प्रेशर मागीर ती पायपलायन बंद केली मागीर आतां कमी जाली। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआय ह्या काळात तरणाट्यांनी फक्त सरकारी नोकऱ्यांचेर आदारून रावचे न्हय, तरणाट्यांनी सतत नवी कुशळटाय मेळोवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। खासगी क्षेत्रांतल्या रोजगार संधी, कुशळटाय उदरगत, स्पर्धात्मक परीक्षा आनी उण्यांत उणे पगार वाडोवपा संबंधी मुख्यमंत्री सावंत हांणी म्हत्वाची विधानां केल्यात। पळयात। राज्यात रोजगार निर्माण करपा खातीर खासगी क्षेत्रा वांगडा भागीदारी करून सरकार वावुरता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। फकत सरकारी नोकरेचेर आदारून रावचे न्हय तर खासगी क्षेत्रांतल्या संदीचोय लाव घेवचो अशेंय ताणें आवाहन तरणाट्यांक केलें। अंदूच्या मेगा नोकरी मेळाव्यात 5,000 परस चड रिती पदां मेळटात आनी 10,000 परस चड उमेदवार वांटो घेतले असोय विस्वास ताणें उक्तायलो। कला, वाणिज्य आनी विज्ञान ह्या विशयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर कुशळटाय वाडोवपाचेर सरकार खासा भर दिता अशेंय ताणें सांगलें। एआय आणि डिजिटल तंत्रगिन्यानाच्या काळात रोजगाराचे स्वरूप नेटान बदलत आसा। कांय नोकऱ्यांचेर परिणाम जावं येता पूण नव्या तंत्रगिन्यानाक जुळोवन घेवपी लोकांक व्हड संधी मेळटल्यो अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। देखून तरणाट्यांक सतत नवी कुशळटाय मेळोवपाचो आनी स्वताक अद्यावत दवरपाचो सल्लो ताणें दिलो। गोंय 100% साक्षर राज्य आसलो तरी UPSC सारकिल्ल्या परीक्षेक हाजीर रावपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो वाडपाची गरज आसा असो उल्लेख ताणें केला। 10वीच्या वर्गांतल्यानच स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी सुरू करची अशेंय ताणें आवाहन केलें। सेम वे आम्ही म्हणटा की आम्ही आयुष डिपार्टमेंट सुरू केल्या उपरांत योगा ट्रेनर्स घेतले। हे सगळे अशाच पद्दतीचे शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सेस केल्ले आसतले म्हणून फक्त आपले BA आणि BCom किंवा BSc हेच एड्युकेशन घेऊन रावू नाकात तर ताज्या भायरूय बी अशा पद्दतीचे नवीन एड्युकेशन्स हे सातत्यान घेवपाचो प्रयत्न हो सदोदीत सगळ्या जाणांनी करचो। C कॅटेगरीतल्या जॉबाक म्हणजे तुम्ही LDC आसतले, MTS आसतले किंवा LDC रिलेटेड जॉब आसतले
हे जर गव्हर्मेंट जॉबात वयतले आसत जाल्यार ताका एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी आणि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट नासत जाल्यार तुमकां जॉब मेळ्ळ्या उपरांत सुद्दां तो म्हणजे थंय ऑफर लेटर मेळूंक शकना. मागीर ते एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट खंयची ताका गव्हर्मेंटाचीच जाय अशी गरज ना. इन एनी प्रायवेट सेक्टरांतल्या रेप्युटेड कंपनींतली बी एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी आसा पळय किंवा तुम्ही एप्रेंटिसशीप जी गव्हर्मेंटात करता किंवा प्रायवेट सेक्टरात करता ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सुद्दां ही ताका कंपल्सरी दिवची पडटा. ऑल्दो तो जॉब तुमकां मागीर स्टाफ सिलेक्शनान आसूं दी किंवा इन फ्युचर कॉर्पोरेशनान आसूं दी. म्हणून प्रत्येकान एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट एप्रेंटिसशीप आसत किंवा प्रायवेट सेक्टर आपण ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत ते दीस विसरात की ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत आपल्याक डायरेक्ट गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो कोण जॉब ना ते दीस आतां उरूंक ना. शेवटी आमी कश्ट करचे पडटले, आमकां शिकचे पडटले. ते जर शिकत रावले जाल्यार अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो गोंयकारांक खूप मोठ्या प्रमाणात मेळपाक शकता. ह्या बदलत्या युगा प्रमाणे म्हणजे 21st सेंचुरी हे ई युग आसा. स्किलिंग चेंज जायत आसा. ह्या AI चो जमानो आसा. म्हणजे आज थोडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा खातीर बऱ्याच जाणांच्यो नोकरी वचूंकूय शकता. पण आमी तेच जर शिकले जाल्यार आमकां नवीन ऑपॉर्च्युनिटी मेळूंकूय शकता. म्हणून आमी कंटिन्युअसली शिकप हे गरजेचें आसा. त्या खातीर आमी आमकां अपग्रेड करीत रावचे, आमी शिकत रावचे हें हांव सातत्यान सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वीज बिलांक लागून राज्यातले राजकारण तापला. आम आदमी पक्षान आयतारा फोंड्या वीज बिलां वाडिल्ल्यान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक काळे झेंडे दाखोवन खर निशेध केलो. नागरिकांक दिल्ली वाडिल्ली वीज बिलां बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी करीत आप पदाधिकाऱ्यांनी सरकार आड घोषणा केली. गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. धारबांदोड्यांत 2 मोटारसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातात 69 वर्साच्या पणसोले वाठारांतल्या विजय चव्हाण ह्या दादल्याक मरण आयलें जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो. ना ते आता खंय वयता आमकां खबर ना. कारण हो स्टेट हायवे आशिल्ल्या कारणान ते मोल्या वयल्यान बरो रोड स्टेट आमी म्हणजे 200 स्पिडीन 200-250 स्पिडीन ते गाडी चलयता. ते वांगडात ते 25-50 जाण आसता ते रेसी मारता काय कळना इतले स्पिडीन ते गाडी चलयता. आयज पुलिसांनी म्हणजे पुलीस हरची पळय ओवर स्पीड येता म्हणून तांकां कांयच लागना. ते पुलिसांनी सरकारान पुलिसांक निर्देश दिवपाक जाय आनी तेचेर कारवाई करपाची गरज आसा. संडे पुलीस धरून तांकां दर संडे आनी सुटी आसता पळय तेन्ना एक तेंचे रॉबर्ट व्हॅन बी आसा पळय त्यो दवरून तेंचेर मातशें नियंत्रण दवरपाक जाय. ह्या रायडरा बद्दल म्हाका इतलें दिसता जे पळय स्पीड ते मारता पळय न्हू तो आतां हो एक्सिडेंट जाला तो सामको 69 जाणटो तो स्लो आसलो कळ्ळें. तेणें ती गाडी पळयली आनी तो भितून घेवपाक घेतली तेन्ना ती गाडी ते रायडर कितल्या स्पिडीन पावले पळय ताका तेजो अंदाज ना कळ्ळें. पूण हांव म्हणटा पुलिसांनी हेजेर मातशी त्या रायडराचेर मातशी एक्शन घेवपाक जाय. बाबा तुमकां कितली सुद्दां स्पीड लिमीट आसा. बागा सावतावाड्यार गाडी आनी दुचाकीमध्ये जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चालवपी पुलीस कॉन्स्टेबल केतन गावडेक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो कॉन्स्टेबल ड्युटी करून घरा वतालो तेन्ना कोल्हापूर सावन आयिल्ले फरारी
गाडयेन दुचाकीक धपको दिलो. पोलिसांनी घडणूक ठार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो. सध्या कोल्हापूरच्यान आयिल्ल्या फरारी गाडयेच्या चालकाचो सोद सुरू आसा. सांगेमालातल्या कुमारी भाटी वाठारांतल्या एका घराचेर व्हडले पणसाचें झाड कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेत सुमार 1.5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. उजो पालो पिदान घडणूक थळार वचून झाड कातरपाक सुरू केलां. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. दूधसागरची वेबसायट परतून असोसिएशनाक दिवची आनी जीटीडीसी वांगडा जाल्लो करार रद्द करचो अशी मागणी कुळ्या दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाच्या समितीन सरकारा कडेन केल्या. थळाव्या टूर ऑपरेटरांच्या हिता खातीर ऑनलायन बुकींग वेवस्थेचें नियंत्रण परतून थळाव्या लोकांकडेन दिवपाची गरज आसा अशें समितीचें म्हणणें. देखून दूधसागर आजोबा देवा कडेन वचून समितीच्या वांगड्यांनी गाराणें घालें. आज आम्ही दूधसागर आजोबा देवळाची कमिटी फुल गेल्ले आणि थोडे आमचे मेंबरूय गेल्ले की आमचो जो फाटलो जो विशय आसलेलो की दूधसागर हेचो वेबसायट आणि आमचे एग्रीमेंट तो टर्मिनेट करपा लागून तो विशय आसा त्या मागणी मागपा लागून आमी दूधसागर आजोबा फुडें सांगणी करपा लागून गेल्ले आणि आमी देवाक सांगणी केली आणि रिसर येयल्या. एग्रीमेंट जो केल्लो आसा इलिगल एग्रीमेंट तो आमगेलो टर्मिनेट जावपा जायो आनी दुसरो जी आमची वेबसायट आसा आमी स्वता तयार केल्ली ती वेबसायट ती आमगे वेबसायट आमकां मेळपाक जाय. हे दोनूय डिमांड आसा. दोतोरा कडेन विनंती करता कित्याक फाटलीं 2 वर्सां आमी वारंवार दोतोरांक सांगले त्या प्रमाणे आमी मिटींग करीत येयल्ले आसा. आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की दोतोरान आतां आमकां बेगींतल्या बेगीन कित्याक आतां मनसून जाला ह्या सिजन आतां मनसून बंद आसा तेन्ना आमकां बेगींतल्या बेगीन आपोवन आमगेले जो 2 डिमांड आसा ते बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आउट करून नवी सिजनाक आमकां बरें कसलेच आडमेळी नासता सोडलीत आमगे धंदो चालू करपाक आमकां मदत करची अशें हांव दोतोरा कडेन विनंती करता. कित्याक हो विशय जो आसा चड ताणून धरूं नाका. इलेक्शनूय लागीं येयल्लें आसा. दोतोरान सांगल्या प्रमाणे आमी प्रत्येक इलेक्शन केल्लें आसा. लोक हांगा राजकारणी हांगा येवन जायते आमचेर अगेन्स्ट हें केलें. आयज लोकांनी आमकां भरघोस मतांनी हांगा निवडून दिल्लें आसा. हांगा आमकां उडोवपा लागून सुद्दां राजकारण्यांनी खुबशे उडोवपा तयार केल्ली पूण आमकां देवान आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा. आनी हांव तरी पूण विनंती करता कोणाक जर अशें दिसता आनी सांगना हें करून आमी सगळी लेटर दिल्ले आसा. हांव परत आनी एकदां सांगता की तेज्यान जाता जाल्यार तेणें करचें. हांव नांव घेयना आतां. हांव कित्याक नांव घेयना आतां हांव पयलीं नांव घेता आतां नांव घेयना. कळ्ळें तुका. आतां हेज्या पयलीं आमी पळयलेलें आसा. आमचे विशयूय काडलेलो आहा. तो संदीप केरकर म्हण तेणें बायट घेतलेले आहा. कळ्ळें न्हू. ते कोण नवे येयल्या ते कोण नवे येयल्या नवे कोण येयना. आमकां 2 वर्सां निवडून दिल्या परत 3 वर्सां निवडून दिल्या. आमकां जर बरे भशेन जर सगळ्यांक जर मुखार व्हरतले जाल्यार हो बरे भशेन सगळें जातलें. आमी आज दूधसागराच्या पांया कडेन गेल्ले आसले कित्याक खुबश्यो क्वेरीज आसल्यो त्यो आमच्यो मनान सामक्यो घर करून आसल्यो. आतां सविस्तर सांगलेंच आसा पूण तुमकां एक सांगता की जें दूधसागर आजोबाचें जें देवस्थान आसा तें खूब कडक आसा. कारण आमची भावना आमचें सगळें जें आसा पळय तें ताज्या आमी पांया कडेन जेन्ना सांगलें की तें आमचें पूर्ण जाता. पयलीं म्हळ्यार वेबसायट जी आमकां परत दिता म्हणल्यार दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमकां ताजेर विश्वास आसा दितलो. गोवा काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान वेदांता आर्यन अँड स्टील लिमिटेड कंपनीचे 15 जून ह्या दिसा प्रस्तावित शेअर बाजार सूचीकरणाक स्थगिती दिवपाची मागणी करत SEBI पत्र धाडला. तशेंच कंपनीन 16,500 कोटी रुपया संभाव्य आर्थीक दायित्वाची म्हायती लिपयल्या असो आरोप चोडणकारान आपल्या पत्रात केला. कंपनीन फायदो मेळोवपा खातीर बेकायदेशीर रितीन 31% खनिज परदेशात निर्यात करता असो आरोप चोडणकारान केला. वेदांता लिमिटेड ह्या कंपनीचेर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ
16,500 crores contingent liability and requesting the SEBI to withhold the listing permission for Vedanta Iron and Steel Limited, VISL, which is scheduled to be listed on 15th June 2026, that is tomorrow. So tomorrow the SEBI is scheduled to list Vedanta Iron and Steel Limited shares. So that means the name will start appearing in the stock exchange. Our problem is that the Supreme Court of India has clearly and repeatedly said that the ore that is beneath in the Goa's soil belongs to people of Goa, and nobody can make profit out of that. No private company can mine that ore and keep the profit beyond what is lease permits them. Now this extracted ore can be used for their own consumption up to that the limit. Now here the problem is, out of the extracted ore, nearly 31% of its total production has been sold overseas for profit, which otherwise belongs to people of Goa, as per the Supreme Court order, which they have repeatedly said. शिवोलीचे सुटके जुजारी आणि वसंत विद्यालयाचे संस्थापक वांगणी प्रभाकर भाई प्रभूमुळे पिरायेच्या 96 वर्साचेर संवसाराक अंतरले. गोयच्या मुक्ती चळवळीतल्या भुमिके खातीर आनी बरेच वर्सां समाजसेवे खातीर तांची नामना आशिल्ली. आयतारा सांजेर तांचेर निमणे संस्कार जाले. श्री वसंत विद्यालय या शाळेचा मुख्याध्यापक. आज एक दुःखद घटना अशी घडल्या की आमच्या शाळेचे श्री वसंत विद्यालयाचे जे फाउंडर असतात, ज्यांच्यानी ही शाळा आपल्या स्वतःच्या बळात सुरू केलेली श्री वसंत विद्यालय या शाळेचे फाउंडर आणि गोयचे झुजारी स्वातंत्र्य सैनिक श्री प्रभाकर मुळे यांचे निधन आज झाले आसा. खरं तर म्हटल्यार अवघ्या एक 97 वर्साचे आता त्यांचे निधन झाले आसा. पण या कालावधीन न चुकता शाळेन येणारे, न चुकता आमचे जे शाळेचे गॅदरिंग आवर्जून पळणारे, म्हणजे अशा वयार सुद्धा असताना म्हाका मार्गदर्शन दिणारे आणि तसेच इतर जे शिक्षक या वसंत विद्यालयात शिकयला अजूनही तेंचे कडेन मार्गदर्शनाक येताले आणि बऱ्या तरेन ते तांकां मार्गदर्शन करताले. म्हणून एक बरो व्यक्ती, शिवोली गांवचो सुपुत्र आज या भौतीक जगतांतून आपले शरीर सोडून गेल्ले आसा. ताका मना काळजांतल्यान खरेंच आमी देवा कडेन मागता की तांकां तेंच्या आत्म्यांक बरी शांती दिवची. त्यांच्या घरच्यांक, ज्यांच्यांनी त्यांच्या हाताखाला पूर्ण आयुष्य कशें जगप हे शिकले, त्या सगळ्या कुटुंबाक खरेंच एक धैर्य दिवचें, एक शक्ती दिवची. कारण मनीस कितल्या वयान जर व्हडलो जालो, तेजें मार्गदर्शन, तेजी साथ जी आसतात आनी तेज्या जेन्ना साथ सुट्टा तेन्ना फुडें कशें वचप, त्या वेळार आमकां खुबशे अशी एक धैर्य जाय पडटा. पूण देवा कडेन मागता तांकांय धैर्य दिवची, शक्ती दिवची आनी आपली तेंची वाटचाल ही फुडें बरी जावची आनी तेंचे जे ध्येय जे आसले तेच घेवन तेंच्यांनी फुडें वचचें.
हवामान खात्यान 15 ते 20 जून मेरेन पुराय सप्तका खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वातावरण शांत आनी स्थिर आसतलें असो अदमास उक्तायला. तशेंच ह्या काळात कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. आयतारा फांतोडेर अनमोड घाटार भिरांकू अपघात जालो. ह्या अपघातात ट्रक सरळ देगणांत कोसळिल्ल्यान ट्रकांत आशिल्ल्या क्लिनराक आगताक मरण आयलें जाल्यार ड्रायव्हर साल्वार जाला. कुळे पुलिसांनी पंचनामा करून फुडली चवकशी सुरू केल्या. आम्ही अनमोड आसा अनमोडच्या जाग्यार राती सकाळचे 3:30 सुमार एक ट्रक अनमोड घाटार कोसळ्ळो. ही रेंव कर्नाटकाच्यान जी रेंव सप्लाय जाता ती रेंव घेवन तो हांगा येतालो. ती लिगल जाता काय इलिगल जाता हो फुडलो प्रश्न आसा. पूण जी गाडी आयज ती धरीन कोसळ्ळ्या की त्या टनाचेर तेजो ब्रेक कितें तरी लागनासलो आनी तो ड्रायव्हर चलतालो आनी तेज्या वांगडा क्लिनर आसलेलो तपास मित्र म्हणून हो वेस्ट बेंगलाचो. तो हांगा मरण पावलो आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा ताका कांय जालो तो सुखरूप आसा. सध्या कुळे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी गाडी कोण चलयता हे सध्या प्रूव अजून काय तरी लागना. पूण ड्रायव्हर हांगा आपूण चलयतालो आनी तेजे भशेन हांगा इन्क्वायरी चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ केडेकर. गुंडो बांद सैमीक गुणाक लागून बरोच फामाद आसा. फोटोग्राफी करपाक फिल्म शूट करपाक लेगीत हांगा लोक येतात. जाका लागून ही सुवात हालींच सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च करून आनीक सोबितीकरण केल्लें. मात सध्या ह्या बांदार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. तशेंच वाठारांतल्या नितळसाणीचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आम्ही सध्या आसात पारसे खाजन गुंडो बांध हा एक परिसर ब्युटिफिकेशन तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी WRD मार्फत 3.5 कोटी रुपये खर्च करून एक परिसर बऱ्यापैकी तयार केल्लो. हो परिसर ब्युटिफिकेशन करचो अशी कोणीच मागणी करूंक नाशिल्ली. पूण दूरदृष्टी दवरून त्या वेळार मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी हो परिसर एक सुशोभीकरण केलो आणि हांगासर हजारोनी पर्यटक येतात, देशी येतात, विदेशी येतात, थळावे नागरिकय येऊन मनोरंजन करीत असतात आणि त्या नजरेतून सगळ्यांनी प्रयत्न करून हो परिसर स्वच्छ दवरपाची सगळ्यांची जबाबदारी असता. हांगासर जर आम्ही पळयले जाल्यार काही पर्यटक किंवा नागरिक येतात, बियरी पितात, बियरी पियल्या उपरांत एकठांय जे बाटले दवरपाक जाय ते बाटले दवरून आणि काही जण फोडूनय उडयतात, काचाय लागतात. काही जर इजा कोणाक जाली जाल्यार ताची जपसालदार कोण घेतलो अशी ही स्थिती सध्या हांगासर निर्माण जाल्ली आसा. हांगासर जे वाठार आशिल्ले ते वांयगण शेती व्हडा प्रमाणान करताले ती सध्या पडींग आसा, ती जावची ह्या नजरेतून आमचे तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर ह्या बांदाचे ब्युटिफिकेशन केल्ले अशे तांचो संकल्प आशिल्लो. पूण त्या उपरांत हांगासर तशा पद्दतीची शेती पुन्हा उगोवंक ना. ती जर उगयली जाल्यार हांगासर व्हडा प्रमाणान पर्यटक येवन हरीत परिसर पळोवपा खातीर व्हडा प्रमाणान जे क्रांती शेतीद्वारे घडटली ती घडपाची शक्यता आसा. त्या नजरेतून परत प्रयत्न करपाक जाय. शेतकऱ्यांक एकठांय हाडून तांचे कितें जर समस्या आसात किंवा आनी कितें डिफिकल्टी आसात ते आयकून घेवपाक जाय. आता ह्या बांदाचेर पुन्हा एकदा 4.5 कोटी रुपये खर्च करून आणि ब्युटिफिकेशन करपाची येवजण आमचे आताचे आमदार जी दारुलकर हांणी आरंभले आसा. तांणी ह्या बांदाकडे बऱ्यापैकी लक्ष दिले. पूण स्थळाव्या पंचायतींनी पुढाकार घेऊन जर ह्याची देखरेख करपाक जाय आणि त्या नजरेन
देखरेख केली जाल्यार एक ब्युटिफिकेशन केल्लो परिसर आनी बरो जातलो. हांगासर काही लघु चित्रपटाचे म्हणा जायरातदारांचे चित्रीकरण सुरू असता, शूटिंग वेगवेगळ्या पिक्चराचे हांगा जाल्लें आसा आनी एक परिसर, एक सुंदर परिसर असो हांगा दिसता. त्या नजरेन सरकारने हांगासर एक ब्युटिफिकेशन केल्या उपरांत ताची देखरेख त्याच पद्दतीन करपाक जाय अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. पावसाळा राज्यात पावलो तरी पावसाची तीव्रता अजून अपेक्षेप्रमाण जावंक ना. पूण वाऱ्याक लागून झाडां मोडप, वीज खांब्यांचेर झाडां पडप, जनावरां आडखळप, रस्त्यार आडमेळी येवप अश्यो घडणुको वाडल्यात. हे फाटभुंयेर उजो पालोवपीदारान तोखणायेची कामगिरी केल्या. फाटल्या 15 दिसांत शेकड्यांनी आपतकालीन कॉलांक तांणी जाप दिल्या. फाटल्या 15 दिसांत उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा खात्याक वट्ट 299 आपतकालीन कॉल आयल्यात. तातूंतले 156 कॉल पावस आनी बदलत्या हवामानांतल्यान निर्माण जावपी परिस्थिती कडेन संबंदीत आशिल्ले. ते भायर 55 उजो पालोवपाच्यो घडणुको, हेर 82 आणीबाणीच्यो परिस्थिती आनी उदका संबंदीत 3 जाल्यार 3 हेर घडणुको नोंद जाल्यात. झाडां काडून उडोवप, वीज खांब्यांचेर झाडां पडप, रस्त्यां मदीं आडखळ येवप, जनावरां आडखळून पडप अशा घडणुकांनी खूब वाड जाल्या. दरेक घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचो पंगड बेगोबेग थंय पावता आनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडटा. ह्या काळात दळान बेगीन आनी प्रभावीपणान प्रतिसाद दिवन 63 लाखां वयर मोलाची मालमत्ता वाचयली. पूण पावसाक लागून 11,95,000 मालमत्तेचें लुकसाणूय नोंद जालां. चडशा प्रकरणांनी एका वराच्या भितर आडमेळी निवळ करून सामान्यताय परतून मेळोवपाक लागल्यात म्हणून नागरीक उजो पालोवपी दळाच्या यत्नांची तोखणाय करता. फुडल्या काळात पावस चड तीव्र जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान शक्त पुरायपणान तयार उरता. तशेंच नागरिकांनी सादूर रावचे आनी गरजेची जतनाय घेवची अशें सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह.